काउंटर पॉयंट कार्यवाहीन तुमकां येवकार. सुमार 1 म्हयन्या पयलीं वास्को अशी एक घडणूक घडली जाका लागून पुराय गोंय हादरून उठलें. वास्कोच्या एका स्कुलान एक 7 वर्सां चलयेचेर रेप जालो आनी तेच्या उपरांत आतां एका म्हयन्या उपरांत सुद्दां आरोपी आजून मेळूना. पुलीस इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. पूण इतले मजगतीं त्या स्कुलाच्या स्टाफान एविडन्स डिस्ट्रॉय करपा खातीर ते चलयेक न्हाणयलें, पुराय बाथरूम क्लीन करून काडलो आनी ताका लागून खुबसो एविडन्स डिस्ट्रॉय जालो. ह्या विशीं त्या चलयेच्या बापायन कोर्टान केस दाखल केल्ली आसा. ताचो डिमांड आसा की जाणी एविडन्स डिस्ट्रॉय केलो तांकां एरेस्ट करचें. आमच्या वांगडा आसा चलयेचे बापूय, जे आपल्या चलयेक जस्टीस मेळोवपा खातीर न्यायालया मेरेन धांव घेतल्या. तुमी सांगा, जे दिसा हो घडणूक घडली ते दिसा तुमकां पयलीं कोणें सांगलें? आमकां पयलें हेडमिस्ट्रसान कळयलें की मातशें इस्कॉलान यो म्हूण, सुमार 11:30. ही घडणूक रिसेस टायमाक घडली, अरावंड 10:30. आनी जेन्ना म्हाका कळयलें तेन्ना ती म्हणपाक लागली, तूं मातसो इस्कॉलान यो, भुरग्याक लागून मातशें कितें उलोवपाक जाय. हांवें म्हटलें कितें जालें ताका, कित्याक ताका 15 स्टिचीस पडलेल्यो. म्हाका दिसलें ब्लिडींग वा कितें आसा काय म्हूण. ताका लागून तिका हांवें विचारलें, एनीथींग मेजर सिरियस थिंग हॅज हॅपन्ड? ती म्हणपाक लागली, तशें कांय ना. हांवें त्या वेळार सांगलें की हांव मातसो पयस आहा, म्हाका येवपाक गावपाक ना. तेन्ना ती म्हणपाक लागली, यू कॅन सेंड युअर वायफ, ती एक धाडपाक जाय, आपल्याक ते कडेन उलोवपाक जाय म्हणपाक लागली. सो हांवें म्हज्या नेबराक टॅलिफोन केलो आनी सांगलें मातशें इस्कॉलान वच म्हणून. आनीक म्हजी बायल थंय सुमार 12:20 थंय पावली. त्या वेळार ताका सांगलें की चेडवाक अशी घडणूक घडल्या म्हणून. आनी म्हाजी बायल तेन्ना खूब डिस्टर्ब जाली आनी रडपाक लागली, अशी ती म्हाका सांगताली. आनी कितें करचें कितें ना करचें ताका कळना जालें. पयले सुवातेर ताणें सांगलें की आपल्या चलयेक पळोवपाक जाय. आनीक तेन्ना चलयेक अशें पळोवन ती रडपाक लागली. उपरांत हेडमिस्ट्रसाक तिणें रिक्वेस्ट केलो खंय की आमी ताका मॅडिकल एटेन्शन कितें दिवया, कित्याक लागींच MPT हॉस्पिटल आहा, टॅलिफोन करून विचारया कशें कितें करपाचें. हेडमिस्ट्रस म्हणपाक लागली की तशें जायना, ताका पयलें GMC व्हरपाक जाय म्हणपाक लागली. GMCन कित्याक? GMCन व्हरपाक जाय म्हणपाक लागली, कित्याक? टेस्ट करपाक. म्हणटरी तिणें सांगलें, आतां इतलो वेळ जालो की तुमी कांयच करिना, कितें म्हूण करपाचें. ती म्हणपाक लागली, सफिशियंट आन्सर सारकी दीच ना जाली. म्हणटकीर मागीर उपरांत ती हेडमिस्ट्रस म्हणपाक लागली की आमी आतां पुलिसांक कळया, ही आतां घडणूक घडल्या 10:30 आनी 12:30 सांगता की पुलिसांक कळया म्हणून. आनीक हिणें सगळ्यांक मेळून एविडन्स डिस्ट्रॉय केला, बाथरूम क्लीन केला, भुरग्याची अंडरपॅन्टी धुयल्या आनीक ताका वॉश दिला. तुका फोन कितल्यांक सुमार आयलो? म्हाका 11:30 फोन आयलो, 11:15. ताजे उपरांत इमिडिएटली तुवें सांगलें मिसेसीक वच आनी थंय स्कुलान पळय म्हणून. पावता म्हणटा 12:20 जालीं. ओके. हो जो डिले जालो पळय न्ही फोन करपा खातीर, तुमी विचारलो बाबा 10:30 इन्सिडंट जालो, तुमी आमकां इमिडिएटली कित्याक कळोवना? हय, आमी तेंच विचारलें ताका, अशें इन्सिडंट जाल्यार जेन्ना फोनार जेन्ना विचारलें एनीथींग सिरियस काय तुमी आमकां कित्याक सांगना रेप जालो. आनी हांवें तिका हें बी म्हणलें, जरी तर इन्सिडंट जाला जाल्यार तुमी ताबेर तो पुलिसांक कित्याक कळोवंक ना. कित्याक अशें आसता कितें एक चोरी जाली जावं मर्डर जाली, म्हज्याच भुरग्यान दुसऱ्याक मारलो तर इमिजिएट ती पुलिसांक कळयतालीच. आतां ही घडणूक अशी जाल्यार रेप जाल्या म्हणून सगळे सांपडटात म्हणून पयलें एविडन्स सगळें डिस्ट्रॉय केला आनी उपरांत पुलिसांक कळया अशें ताणें म्हटलें. हो डिले मुद्दम जावन केलो असो दिसता तुमकां? हय, डिले मुद्दम केला. डिस्ट्रॉय ऑफ एविडन्स, फूल एविडन्स डिस्ट्रॉय करूनच हांकां दिसलें पुलिसांक कळोवचें म्हणून. ती म्हणटा की इन्फेक्शन जायत म्हणून आमी क्लीन केलो भुरग्याक आनी आमी भुरग्या खातीर कन्सर्न आशिल्ली अशें. इन्फेक्शन अशें आसता की तांकां खबर आसली रेप जाल्या म्हणून आनी इन्फेक्शन अशें कितें अशें तांकां दिसतालें तेन्ना
पुलिसांक ताणें पळय पुलीस लागशिल्ले पुलिसांक फोन करून विचारपाचें अशें घडणूक जाल्या कितें करपाचें भुरग्याक इन्फेक्शना खातीर आपूण वॉश दिवपाचें कितें हें अशें आसता ही रेप म्हणजे एविडन्स इज मेन इम्पॉर्टंट तांकांय खबर आहा. तुमी स्कुलान कितल्यांक पावले? आमी स्कुलान 1:40 सुमार पावले पूण तेन्ना पयलेच पुलीस आयिल्ले आसले 1:30 सुमार पुलीस आयिल्ले अशें म्हाका म्हणजे मिसेसान सांगलें. ह्या सगळ्या काळान तुमची चली खंय आशिल्ली? ती स्कुलान क्लासीन आशिल्ली की ती तुमच्या वांगडाच तुमकां हाडून दिल्ली चली? ती एका स्टाफ रुमान दवरलेली अशी म्हजी बायल म्हणटाली. स्टाफ रुमान थंय दवरली म्हणटाली. उपरांत तिका मेळपाक हेडमिस्ट्रेसान परमिशन दिलें. म्हणजे जेन्ना तुमची मिसेस थंय पावली तेन्ना इमिडिएटली चलयेक मेळपाक परमिशन दिवना? ना पयलीं ती ताजे कडेन उलयली. मागीर म्हाज्या मिसेसान रिक्वेस्ट केलें म्हाका म्हणजे चलयेक पळोवपाक जाय म्हणून. तेन्ना मागीर पळोवपाक दिलें? हय तेन्ना मागीर पळोवपाक दिलें. ओके. जेन्ना तुमी गेले तेन्ना चलयेचें रिएक्शन कितें आशिल्लें? हें सगळें जाल्या उपरांत तेणें हें सगळें फेस केल्या उपरांत तेजें रिएक्शन कितें आशिल्लें फर्स्ट? रिएक्शन म्हणल्यार तें सारकें डिस्टर्ब आसलें आनीक हें कितें घडटा इतलो लोक कित्याक आहा अशें कितें उलयतात अशें तें भिवनूच अशें ताका म्हाका देखून ताका अशें करून जाप करपाक अशें दिसलें ह्या वेळार ताका अशें जाप करची न्हय अशें म्हाका दिसलें. इतलें भियेल्लें आसलें. ओके. ताजे उपरांत बोवाळ जालो, वास्को सगळे कडेन खबर जाली आनी ताजे उपरांत हेडमिस्ट्रेसीक थंय तांणी भितर दामून दवरली. पुलिसांक आपोवचें पडलें. मागीर पुलीस प्रोटेक्शनान तिका व्हेली. शी वॉज नॉट अरेस्टेड पूण तिका पुलीस स्टेशनार व्हेली. आतां ह्या डिले जालो आनी ताजे उपरांत हें बोवाळ जालो ताका लागून तो कोण तो एक्यूज आसा पळय तो पळपाक शकलो असो दिसना तुमकां? पुलीस शूड हॅव इन्वेस्टिगेटेड फर्स्ट आनी लोकांनी वायट लायली अशें दिसना तुमकां? हय म्हाकाय अशें दिसता की पयलें ते पुलीस इन्वेस्टिगेशन कित्याक तांच्या स्कुलाचो अशें इवन बेल एप्लिकेशनान कितें म्हटलेलें आसा की स्ट्रेंजर्स आर नॉट एलावड अशें म्हणून तें म्हटलेलें आसा. पूण अशें दिसता की स्ट्रेंजर्स आर नॉट एलावड म्हणजे तेंचोच कोण मिन्स तेंचोच भितरलो कोण एंटर जालो अशें म्हाका दिसता. कित्याक स्ट्रेंजर तरी आयिल्लो जाल्यार पयलें सेक्युरिटी कळटा आशिल्लें न्हू. न्ही म्हाजो प्रश्न आशिल्लो की ह्यो जो लोकांनी बोवाळ केलो ताका लागून जे पुलीस थंय बिजी उरले लोकांक पळोवपा खातीर ताका लागून एक्यूज एकादे वेळ गेलो आसतलो? ना बोवाळ म्हणजे लोकांनी उपरांत बोवाळ घातला सुमार लेट 5:00 5:30 तेन्ना बोवाळ जालो. पूण अरावंड दॅट टायम इन्सिडंट जाल्लें 2:30 आनीक 1:30 सुमार पुलीस आयिल्ले सो तांकां इन्वेस्टिगेशन करपाक टायम आसलो. पयलोच बोवाळ जावंक नासलो मागीर बोवाळ जालो. ओके. ह्या घडणुके पयलीं स्कूल मॅनेजमेंटाचो कंडक्ट टुवर्ड्स युअर चायल्ड कसो आशिल्लो? दे वर नॉर्मल? अशें दिसता तांकां पळयल्यार दिसतालें ती सगळीं नर्वस अशें कितें तरी हायड करतात अशें दिसतालें. म्हाका तांकां पळोवन अशें दिसपाक लागलें ही कितें तरी लिपयतात अशें म्हणून. ही घडणूक जातकर? हय. आनी ताचे पयलीं? ताचे पयलीं म्हाका दिसता की अशें करून ते नॉर्मल आशिल्ले तुज्या भुरग्याचे? फक्त ही घडणूक जातकर दे स्टार्टेड गेटींग पॅनिकी आनी कितें तरी लिपयतात. पूण तेन्ना तुमकां दिसलें की जो मनीस ह्या स्कुलान येवपी वचपी आसा इज नॉट अ स्ट्रेंजर, ताणें हें कृत्य केल्लें आसा? तांचे मदीं तांचे आतां हेडमिस्ट्रेस आसता मागीर तांचो आनिकूय स्टाफ आसता तांकां भितर वचपाक सेक्युरिटी डायरेक्ट परमिशन दिता न्हू. नाल्यार ते रिकॉर्ड करतात न्हू जे सांगता बेल एप्लिकेशन स्ट्रेंजर्स आर नॉट एलावड टू एंटर द गेट म्हणून. म्हाका दिसता तांचोच मदलो हो मनीस आसपाक जाय. इतले दीस 4-5 दीस भायर भितर सरता आनी सेक्युरिटी खबर आहा हो मनीस खंय तो. ह्या कारणाक लागून म्हाका जाय आसलें की डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्स पळय आहा ते क्लॉज तांकां 201 ते लावन तांकां इंटरोगेट केलें जाल्यार आमकां ही केस सोंपी जातली अशें म्हाका दिसता. पूण ते एक गजाल लिपोवंक सोदता हें तुका पयले दिसाच कळयल्लें काय नंतर तुवें रियलायज केलें की तेंचे जे सगळे हावभाव आसा ताजे वयल्यान आनी एक्शनी वयल्यान? पयले दिसा म्हाका ते दिसा मिन्स शेकी तांचो आन्सर पळोवन म्हाका दिसलें की समवेर समथींग इज रॉंग.
पूण तेच वेळार कळना न्हू, आमकांय बी कळना की कितें जालां काय जालां. आमकां दिसलें की रेप जाला म्हणून डिस्टर्ब आहाय म्हणून. पूण मागीर जेन्ना उपरांत आमकां जेन्ना कळ्ळें की हें सगळें डिस्ट्रॅक्शन ऑफ एविडन्स आनी सगळेंच मिटयलां म्हणून, तेन्ना आमकां दिसलें की हिंगा ही थोडी मनशांनी गडबड केला, कित्याक ते ताच्या अंडर पॅन्टी ह्या ते कपडे बी वॉश बी दिला तांच्या आयान दिवंक ना, पूण ते हेड क्लार्क आनी ते टीचर आसा ताणें दिला. तांणी स्वता जावन दिलें. तेम दिला, आयाक दिवना. असले घडणेंत ते आयाक बी तसलीं कामां करपाक लायतात. पूण हातूंत आमी इतले केअर घेतला की एविडन्स आमीच मिटोवन फूल मिटोवन मागीर पुलिसांक कळया, अशें तांचे विचार आसले अशें म्हाका दिसता. हे डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्स तुमकां केन्ना नोट जालो, कितले दिसा उपरांत? आमकां जे डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्स आमकां 2-3 दिसां भितर कळ्ळें की भितरल्यान आमी खबर काडली हे कोणें दिला, कोणें हें केलां तें खबर काडलें. आनी पेरंट्स कमिटी आहा ताणें ह्या बाबतींत सपोर्ट केलो. आनीक तेमी खूद एकल्यान इन्वेस्टिगेट केलें भितर कितें घडलां तें. तुका दिसता स्कूल अनसेफ आशिल्लें काय हेंचे कंडक्टाक लागून हो इन्सिडंट जालो? हें म्हाका दिसता पयलें स्वादे दिसता हें स्कूल अनसेफ आसलें, कित्याक हांवें आयकलां की अशें ते भुरगे दुसऱ्या भुरग्यांकूय बी अशें चॉकलेटी वा अशें ऑफर करताले म्हणून, पूण थोड्या भुरग्यांनी ते घेवंक नासले. म्हणजे हे जे एक्यूज तूं म्हणटा जेणी हें काम केल्लें आसा ते हेज्या पयलीं बाकीच्या भुरग्यांकूय अशी चॉकलेट्स बी ऑफर दिताले. आनी पूण अशें जालें की तांकांय बी डावट नासलो की हो मनीस असलो म्हणून. थोड्यांनी चॉकलेटी बा घेवंक नासल्यो आनी तांकां निग्लेक्ट केलें. अशें ते एप्रोच जाताले खंय तांकां जाप करपाक. पूण थोड्या भुरग्यांनी हें उपरांत कळयलें आपल्या पेरंट्सांक. हें केन्ना कॅम्पसान जातालें? कॅम्पसान जातालें. म्हणजे ते कॅम्पसान वॉकिंग करताले, चॉकलेटी दिताले आनी तांकां ल्युर करपाक ट्राय करताले. ओके. आतां हे सगळे इन्सिडंट जाल्या उपरांत तुमची चली सद्या स्कुलान वचप बंद जालो. हय, चली बंद जाल्या, दोगांय चलयो बंद जाल्यात. ती म्हणटात की आमकां पापा आमकां ते स्कुलान वचपाक नाका, आमी दुसरे खंयच्याय स्कुलान वचपाक तयार आसात. कित्याक आमकां ती हेडमिस्ट्रस तापयतली, त्यो टिचरी तापयतल्यो जे आपल्याक एकले टिचरीन खंय ताका सांगलें की ही गोश्ट जाल्या म्हूण तूं कोणाकूच सांगनाका म्हणून. अशें ताका थ्रेटन केल्लें म्हूण म्हज्या चेडवान आमकां आतां उपरांत सांगलां. ते टीचर इज ऑल्सो इनवॉल्ड इन एविडन्स डिस्ट्रॉयन. ताका सांगलें की हे गोश्ट जाल्या ती बाबा कोणाक सांगनाका अशें ताणें ताका चेडवाक सांगलें. हें आतां आमकां रिवील कशें जाता, आतां कावन्सिलर येता, फ्रॉम चायल्ड रायट्स कमिशन कावन्सिलर येता, प्लस दुसरेय कावन्सिलर आयिल्ले आसा, डॉक्टर नंदिता बी आयिल्ले. आनी अशें ते कावन्सिलींग जावन भुरगीं आतां आपोआप तयार जाता आन्सर दिवपाक. म्हणजे तो भंय आसा ताचो वता. सो जी आतां आमी इवन कोर्टाक बी आतां सीडी दिल्या ती आतां उपरांत जेन्ना शेजारी कावन्सिलर बी सगळे आसा ताचो भंय काडल्या उपरांत ताणें तें एक उलोवपाक तयार जालो. आनी 3-4 नेबर एकठांय जावन म्हणजे पेरंट्स कमिटी इन कॉन्फिडन्स घेवन तो ताचो रिकॉर्डींग काडला.